मुखेड मतदारसंघाच्या तमाम जनतेक हांव धन्यवाद दिता. त्याच बरोबर मुखेड मतदारसंघाचो जो आमदार निवडून आयला ताकाय शुभेच्छा दिता. तुम्ही पळयलां आसतलें इलेक्शना पयलीं जे पद्दतीन मगो पक्षाचो नेतो स्टेटमेंट करता, आपूण किंग मेकर, आपूण किंग अशा पद्दतीचे हे करतालो. सरळ ताणें सांगिल्लें आसा की भाजपान डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसत, ताच्या नेतृत्वा सकयल जर सरकार घडटा जाल्यार आपूण पाठिंबा दिवचो ना अशें ताणें प्रेसान सांगिल्लें आसा. जाल्यार खंयच्या नात्यान तुवें थंय हें केलां आतां आपलो सपोर्ट आसा म्हणून, म्हणजे स्वताचो स्वार्थ सांगपाक लागून कितेंय करता. आज प्रेस माध्यमांतल्यान लोकांक सगळ्यांक जागृती आसा. आज फेसबुकाचेर ताचे कितें कितें कॉमेंट्स येतात तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. जो मनीस वोटिंगाच्या आदींच सांगता आपणाक भारतीय जनता पार्टीक अजिबात आपण सपोर्ट करचो ना, मगो पक्षाचे 8 येतले, तृणमुलाचे आनी कितले येतले, अशें करून आमी सरकार करतले, आपूण मुख्यमंत्री जातलो, अशे पद्दतीची तो जो स्टेटमेंट करतालो तो आज कित्याक लागून भारतीय जनता पार्टी कडेन गेलो? स्वताच्या स्वार्था खातीर. हांव परत एकदा मडकयच्या जनतेक सांगता, पळया दोळे उगडे करा, कितें जालां मडकय. एक तर मडकय कांयच प्रोग्रेस ना. अशा पद्दतीचे हे आज मडकय चल्लेले आसा. अरे जेन्ना तुवें तृणमुला कडेन युती केली, कित्याक लागून युती केली हे ताचे कडेन प्रश्नाचें उत्तर नाशिल्लें. तरी आसतना लोकांनी ताका मडकय मतदारसंघात निवडून हाडलो आनी आतां लोकांचे दोळे उगडले. जेणे ते युती केल्ली मडकय मतदारसंघात पळय ताणें तृणमुला कडेन आज आख्ख्या गोंयांत मगो पक्षाची परिस्थिती कितें जाली पळया. तर हें कारण आसा युती, तृणमुला कडेन केल्ली युती. आज भारतीय जनता पार्टीक 20 आमदार निवडून आयिल्ले आसा, 3 अपक्षान सपोर्ट केल्लो आसा. म्हाका अभिमान दिसता आमच्या फोंड्या तालुक्यात 3 आमचे आमदार निवडून आयिल्ले आसा आनी हाजो सपोर्ट करपाची गरजूच ना. आमचो व्यवस्थीत सरकार जाता. साहेब आरोप बिरोप करपाक लागले, इवन आमच्या पार्टी मदीं झगडी लावपाक सोदपाक लागले. म्हणजे एमडीचेच सांगता तुमकां की हो सीएम जाय, तो सीएम जाय अशें करतालो. प्रमोद सीएम नाका आमकां, खंयचे तरी आमच्या पार्टी भितरल्या दुसऱ्याक जोडून घालपाचे, अशें डिवायड अँड रूल करपाक लागून तेणें भरपूर प्रयत्न केलो. कितें आनी म्हणून आमी फक्त विरोधाक लागून न्ही, आमी हेकाच लागून हें करता की खंयचो एक जेन्ना एक आमकां ल्हान आसतना शिकयताली इस्कॉलान एक हुस्को आंबो सगळे आमी नासयता. हांव कोणाक हुस्को बिस्को म्हणिना, पूण हेजो सराचो विचार करचो की एमजीचो सपोर्ट घे जाल्यार आमकां कितलो फायदो जातलो. आतां सुद्दां जर ते कितें जिखोन येयल्या म्हणटा न्ही जाल्यार ते कितें काम करून जिखोन येयल्या? तुमी कोणी प्रश्न विचारा किंवा कोणी ते तुमी हेजेर विचारा कोणाकूय आनी तेणें सांगचें आपण बाबा कितें काम करून येयल्लो आसा जिखोन तो सांगचें काम. कित्याक आमदार जो आसता पळय तो आमदार लोकां खातीर काम करून भायर सर येवंक जाय, जिखोन येवंक जाय. काम कितें तरी काम केल्लें आसूंक जाय काय ना? ते कांयच काम करनासतना